नमस्कार. आम्ही आयच्या कामकाजाक सुरुवात करूया. पहिलं Speaker sir, postpone question 18B, encroachment on government land. हालचे फाटी पोस्टपोन केला. हांव परत पोस्टपोनमेंट मागता, कारण गव्हर्मेंट जमनीन एनक्रोचमेंट कितकें आहा तें थारोवपाक खूब कठीण जाता आनी हे टायमा भितर करपाक गावना म्हाका तें. पूण फुडल्या सेशना पासून प्रयत्न करता उत्तर दिवपाक. 18B, बरंच encroachment on government land. बरंच स्पीकर सर येस स्पीकर सर काल हांगा एक डिस्कशन जाल्लें. इट वॉज रिगार्डींग तेरेखोल ब्रिज आनी द मॅटर इज इन ग्रीन ट्रिब्युनल. बिफोर द मॅटर वॉज बिफोर ग्रीन ट्रिब्युनल असो उल्लेखूय जाल्लो. आय विश टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ दीस हावस that the matter was filed by Goa Foundation against GSIDC. And the judgment has been pronounced today in the morning. And contention of Goa Foundation has been dismissed. And त्यामुळे जो पूल आमचो मित्र किरीच्यान सुरू जातलो आणि गोईंग नो वेर दॅट ते पोजिशन उरचें ना, पूल तो जातलो. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, अनेक प्रश्न सगळ्यार न्ही तिराकोल अनस्टार्ड LAQ नंबर 127 एज ए पोस्टपोनमेंट मागता फुडल्या सेशनाक. Unstart question number 22, tabled by Atansio Montserrat. Santagrud constituency regarding the reservation ST category may kindly postpone to be the next assembly session. Next correction. The unstart LAQ number 28, tabled by Chandrakant Kavlikar. MLA KP constituency. Sub-question B, annexure 5 may be corrected and read as under. Number of application scrutinized and pending for the submission of the proper documents be read as 550 instead of 551. Further, annexure 5, sub-question D, pending application Atal Asra Yojana be read as 1709 instead of 825. Detail of 884 pending application have not been figured in the annexure 5 and not uploaded on the e-assembly portal, which is being corrected. Speaker sir, I propose to announce correction in assembly staff. करेक्शन सगळे करता न्ही ती आमकां मातशें सर्क्युलेट केल्यार बरें न्ही. आमकां नाल्यार इट इज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज थोडे कडेन ते ऑनलायन येता प्रॉब्लेम जाता. मातशें आमकां सगळ्यांक सर्क्युलेट केल्यार. and correction has to be in hard copy. that we will give them. Speaker sir, I propose to announce correction in the assembly star LAQ number 6C at serial number C may be read as junior engineer 60, station operators 29, peon 33, and line helper 1159. One more correction, Speaker sir. I propose correction in the assembly star LAQ number 16A. The date may be read as 27/3/2015 instead of 27/3/2014. Speaker sir, under the rules of business procedure, I would like to make the correction to start LAQ number 7A at answer F. The figure 3 may be read as 13 and annexure B may be allowed to be substituted at answer E, annexure 2 at 4. The area may be read as 10,000 instead of 4,700 square meters. फुडें धुकल्लेलो स्टार्ट क्वेश्चन 28 जुलै करपाचो आशिल्लो श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर, पोस्टपोन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18A. Speaker sir, answer as per cyclostyle. स्पीकर सर, हो क्वेश्चन विचारपा फाटल्यान म्हजो हेतू आशिल्लो की खुबशे वर्कर्स डिपार्टमेंटान काम करतात, कितलींशीं वर्सां काम करतात आनी केन्ना केन्ना तांकां तशें दवरतात, पगार कमी आसता आनी तांकां रेग्युलरायज करना. तर हांगा म्हाका रिप्लाय दिला तातूंत एटलिस्ट 514 वर्कर्सांक तुमी रेग्युलरायज केल्या. दोज हू हॅव कंप्लिटेड 5 years. आय प्रिज्यूम दॅट दोज हू हॅव कंप्लिटेड 5 years यू हॅव रेग्युलरायज दॅम. आतां जे उरल्या ते थोडे 300 कितें उरल्या पयलींचे
जांकां 5 वर्सां कंप्लीट जातकीर आय एक्सपेक्ट दॅट यू वील अगेन रेग्युलरायज देम आफ्टर दे कंप्लीट 5 years. म्हजो दुसरो प्रश्न आसा की आत मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मडगांव जे डिविजन आसा थंय सद्या एक्यूट शॉर्टेज आसा वर्कर्सांची. इज मिनिस्टर अवेर that there is a shortage of workers in Margaon constituency? स्पीकर सर, पहिले प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे आम्ही जे 1159 न्यू पोस्ट घेतला लायन हेल्पराचे तेतून 513 कितें तरी आम्ही रेग्युलरायज केला म्हणजे प्रोसिजर फॉलो करून एक कट ऑफ डेट दवरलेली आणि तेतूंतले 500 आम्ही घेतलेले. त्याच्या नंतर उरलेले 300 सुमारा. पूण परत सेकंड टायम जेन्ना आम्ही घेवपाक वयतले तेन्ना परत प्रॉपर एडवर्टिजमेंट जातली, प्रोसिजर फॉलो जातलो आणि एडवर्टिजमेंट आपण प्रोसिजर फॉलो करूनय बाकीच्यांक जर ते फीट असले जाल्यार घेवपाचे अशें फर्स्ट टायमूच तशेंच केलें. आणि त्यांचा दुसरो प्रश्न आसलेलो ऑनरेबल MLAचो की मडगांव थोडीशी शॉर्टेज आहा स्टाफाची. म्हाका दिसता आमी चेक केला तेजेर शॉर्टेज थोडीशी आहा आणि जे कितें कमी आहा जाल्यार तेजेर परत विचार केलो वयतलो. पूण आयज हावजान एश्युरन्स न दिता अशें सगळे MLA आपापल्या डिव्हिजनान आनी आपल्या सबस्टेशनाक शॉर्टेज आहा म्हणून सांगता. पण म्हाजे कडेन दिसता डिपार्टमेंटा कडेन ओवरऑल सगळें पळयलें जाल्यार जाय तितलो स्टाफ आहा. थोडोसो खंय तरी शॉर्ट आसतलो. आमी सगळ्या कडेन तांकां सारकें वांटून घातलें कारण ट्रान्सफरांक लागून खुबशे प्रॉब्लेम जाता. प्रत्येक जाणांक काम करता ते आमच्या थोड्यांक लागींच काम करपाचें आसता. तशें जायना. थोड्या लागीं आहा जाल्यार एक कडेन आहा जाल्यार 100 आहा, ना जाल्यार कोणा कडेन कांय ना. स्पीकर सर, परिस्थिती खरी आहा. डिमांड सगळे कडल्यान आसतलो हें म्हाका खबर आसा. हांव मडगांवची परिस्थिती कितें सांगता. काल म्हजो प्रश्न आशिल्लो PWD मिनिस्टराक पयर जैका प्रोजेक्टाचेर. मडगांव शहरांत अंडरग्रावंड केबलिंग जालां. अंडरग्रावंड केबलिंग जालां म्हणून मडगांवचे जे पळय कोण वर्कर्स बी आशिल्ले स्पीकर सर पयलीं कितें जातालें अंडरग्रावंड केबलिंग नासतना झाडाची फांदी तुटली, वायर तुटताली, खांबे मोडटाले अशी परिस्थिती जाताली. वर्कर्स खूब आशिल्ले. अंडरग्रावंड केबलिंग जालां म्हणून सगळे वर्कर्सांक काडले आनी खंय खंय धाडल्या. आतां सद्या थंय जैकाचें काम फूल स्विंग चलता. सगळे सिटी भितर इवन फातोर्डा आमदारा विचारलें ताज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे कडेन चलता. आनी जैकाचें काम एक्सकवेशन पळय करता ते सगळे मशिनरी घालून करतात, ते मॅन्युअली करना. काल पर्यंत 12 काय 15 कडेन केबल्स कट केल्या. एक 10-15 कडेन खांबे जे L&Tन उबे केल्ले अंडरग्रावंड केबलिंगाचे ते खांबे हालतात, थरथरतात कारण कोणची माती काडल्या मशिनरी. पूण तें जर सारकें करतलो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन सद्या फोर्स ना. ही सत्य परिस्थिती आसा. आमी PWD मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करून कोऑर्डिनेट करून प्रयत्न करतात. पूण इमिजिएट रिलीफ फक्त डिपार्टमेंट दिवपाक शकता इलेक्ट्रिसिटीचो. इमिजिएट रिलीफ जर आतां केबल तुटलें तें खणपा जाय हें करपा कोणें करप तें. आमकां थंय प्रेशर येता. लोक येता आमच्या घरा कडेन नाल्यार लोक फोन मारता आनी आमकां सांगता अरे लायट ना, कितलो वेळ जालो, 4 वरां जालीं, 5 वरां जालीं. तांणी ते मेकानिजम करतात. पूण तांचो मेकानिजम म्हणटा तो 2 दिसांनी जावपाचो. ते ग्रिवन्सीस सेल आसा. ग्रिवन्सीस सेल जे टेलिफोन ऑपरेटर बी टेलिफोन घेवपाक जे बसल्या थंय स्टाफाची शॉर्टेज आहा. थंय सद्या एटेंडन्स सारकें जायना. पयर 2 ड्रायव्हर रिटायर जाल्या. ड्रायव्हर नवे घेवपाक तुमचो प्रोसेस वेळ लागतलो. पूण नाजाल्यार गाडयो बंद पडटल्यो. अश्यो प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आय वील मिनिस्टर एश्युअर मी दॅट ही वील एटलीस्ट हो जैका प्रोजेक्टा खातीर तरी ही वील कन्सिडर समथींग. दॅट दीस इज माय रिक्वेस्ट. बिकॉज ना जाल्यार जैका प्रोजेक्ट बंद करचो पडटलो. आनी आय एम व्हेरी फर्म. If they don't take action on this breakdown of this, then we will not allow the project to take place. तो बोळा मारतलो PWD मिनिस्टर प्रोजेक्ट बंद जाल्यार. Can you assure me that taking into consideration this project which is being going on war footing, because हो project is important आहा, हो कंप्लीट करपाक जाय. तुम्ही जर मातशें कोऑर्डिनेट करून थंय जर केलें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. विल द मिनिस्टर गिव मी एश्युरन्स. इतलेंच म्हाजें आसा आनी काय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता तेंचे ग्रिवन्सीस आयकल्या नंतर म्हाका अशें दिसता की एश्युरन्स अशें न्हय पूण एक थोडो पिरियड टायम म्हाका दिलो जाल्यार म्हाका सारकें स्टडी केल्या नंतर एक्चुअल रिक्वायरमेंट आसले जाल्यार थोडेशे आनी स्टाफ घेवपाचे पडले जाल्यार गरज पडल्यार आमी. स्पीकर सर, हांव चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिता. कारण जैका प्रोजेक्ट वर रावपाक शकना. जैका प्रोजेक्ट हॅज टू बी कंप्लिटेड इन द टायम बाउंड मॅनर बिकॉज इट इज फंडेड बाय जपनीज दीस. तो प्रोजेक्ट तुमचो तो बंद करपाक लागला तो बंद. आतां लोकांनी मागीर हातान घेवन बंद केलो जाल्यार गोष्ट वेगळी. वी ऑल्सो वॉन्ट, वी आर फुल्ली सपोर्टिंग देम. आमी मिटिंग्स घेवन कोऑर्डिनेट करून तो प्रोजेक्ट बेगीन जावचो म्हणून प्रयत्न करतात. पूण प्रॉब्लेम कितें जाता ते फॅक्च्युअल पोजिशन अशें आसा. आतां तूं स्टडी करता म्हणून जर 6 म्हयने घेतले जाल्यार ते सगळें थंय मॅस जातलें सगळें. तुमचे कडेन जर शॉर्टेज आहा जाल्यार म्हाका पयल्या उपरांत दुसरे कडले तरी घालूंक जातालो पळय. कितें वर्कआउट कर. म्हजें म्हणणें इतलें कितें जाता तितलें बेगीन एक 8 दिसां भितर वर्कआउट कर. 8 दिसां भितर वर्कआउट कर.
ऑनरेबल मेंबर ऑफ हाऊस श्री दिगंबरान एक पॉयंट बरो हाडलो की जेन्ना कॉर्डिनेशन ऑफ डिफरंट डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स रिगार्डींग आतां जो क्वेश्चन ताजो आसा की स्टाफ शॉर्टेज आसा पळय कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ तितू कॉर्डिनेशन करता तेन्ना म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा की थंय कितें जाता पूण जे आमचे कडेन ऑलरेडी शॉर्टेज आहा तेंच्यान बी काडची नाजाल्यार कित्याक आमी मागीर त्रासान पडटले ते करता तेन्ना सारकें कर ते आमकां त्रास करनासतना कित्याक तेजे ओन्ली ही इज रिलेटेड टू बिकॉज इट इज डिगींग आनी डिगींग करता तेन्ना लायन तुट्टा आनी ते अटेंड करना म्हूण ताका प्रॉब्लम जाता पूण आतां कितें जाल्यार आमचे डिविजन 7 येदें व्हडलें डिविजन आहा म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सी बाब सुभाषाचे कॉन्स्टिट्युन्सी बाब गणेशाची कॉन्स्टिट्युन्सी आनी बाब बाबूची कॉन्स्टिट्युन्सी 4 डिविजन पळयता येदी व्हडली इलाका थंय मातशें शॉर्टेज आसा तेन्ना तुमी मातशें लक्ष घालतले म्हाका इतलें सांगलें पुरो स्पीकर सर. श्री बेंजामिन सिल्वा. स्पीकर सर, मिनिस्टरान आतां सांगलां भरपूर लायनमॅन घेतले म्हणून म्हाका दिसता लायन हेल्पर घेतले लायनमॅन घेतले न्हय. हेल्पर भरपूर आसाय तुमचे कडेन आमगे एरिया तशेंच आमकां एरिया भरपूर व्हडली लागता सब डिविजनां खोला पासून लागता सो लायनमॅन जाय थिंगा लायन हेल्पर न्हू वयर वयर चडपा लायनीचेर मनीस नाय तुमचे कडेन हेल्पर आसा सो मातशें चवकशी करचें आनी आमकांय दिवचें. स्पीकर सर म्हाका दिसता पॉवर डिपार्टमेंटान गेल्या 3 वर्सांनी रिक्रुटमेंट केला तितले आनी कोणीच करूंक ना आनी आतां पर्यंत जितले खंय स्टाफ घेवन खंय घालपाक शक्य आहा ते घातला. जर अजून पासून कोणाक गरज आसा आनी सगळ्यांचे हें आसत जाल्यार परत एकदां सांगता ह्या हावजान की जे जे कोणाचे रिक्वायरमेंट आहा त्या प्रमाणे पळोवन थोड्या वेळान थोड्या दिसांनी परत लायन हेल्पर किंवा लायनमॅन सुद्दां न्यू घेवपाचे आहा ते घेवन आमी बरोबर पोस्टिंग करपाक प्रयत्न करता. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर आतां म्हजे कलीग निलेश काब्रालान जे एप्रिहेन्शन वॉयस केलां की हांगाचे तूं काडून थंय घालत म्हूण तो ताणें पयलींच ब्लॉक मारिल्लें आहा तशें जर जालें जाल्यार बाब दिगंबर कामत म्हणटा त्या भशेन तें फुडल्या स म्हयन्यांक पडटलें. आतां ऑलरेडी आमचे मतदारसंघांनी जे एकूच व्हेहिकल आशिल्लें स्ट्रीट लायटींग कंप्लिटली बंद जाल्लें आहा कित्याक एक व्हेहिकलूच आहा फूल हाका वास्को टू मडगांव एक चलता. सो ताजेर आमकां लास्ट टायम तुवें अश्युरन्स दिल्लें. हांव मागतां की मिड टर्म रिव्यू ताजेर घे कितें तरी एक इमिजिएट करपाक आय थिंक दॅट मच यू कॅन अफोर्ड. ते स्ट्रीट लायट्स न्ही स्ट्रीट लायट्स आय टेक केअर ऑफ डोंट वरी स्ट्रीट लायट्स आय डू इट. व्हेहिकल घे लोक घे करता फुडलो प्रश्न श्री रोहन खवटे. फुडें धुकल्लेलो प्रश्न. Because I may be permitted to ask postpone star LQ number 3A. विचार. 3A. Sir, answer as per the computer printout. Speaker sir, प्रश्न आशिल्लो rehabilitation projects under Serula Kumudad. Serula Kumudad has been in the wrong news for quite last 3 years, especially of the interest of some people in power and some previous enmities put together. हातून सर्वसामान्य मनशाक जे प्लॉट मेळटाले NOC ओपन स्पेसाक जी मेळटाली गार्डन नाल्यार कितें करपाची न्यू अलॉटमेंट जे जाताले हावजिंगा खातीर कम्युनिटी डेव्हलपमेंट जाताले रिलिजियस हाच्या खातीर प्रॉब्लेम जे सेरुला कुमुदात हेल्प करपाची हे सगळे स्थगीत बंद जाल्लें आसा. इफ आय रिफर टू द रिप्लाय ए द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ सेरुला रिप्लाय जो मेळटा इज कॉन्ट्रडिक्टिंग विथ B, C, D, E, F. आतां पयलो म्हजो प्रश्न आसा स्पीकर सर इफ आय रिफर टू ए he says that the rehabilitation was done by the managing committee of Kumudad of Serula by wide resolution dated 13/11/2002 to rehabilitate kiosk Gada owners from survey number 376/6 to survey number 379/1 of village Sukur. Don't read the reply. Don't read. Because पहिलो माझा first question is whether this resolution had the necessary procedures of Kumudad, that resolution getting a proper approval by the government, the general body meeting, आणि हे कियोस्क आणि हे आसा एप्रुवल तांणी घेतिल्ले. आणि दुसरें म्हणल्यार वेदर दीस कुमुदाद जे रिहेबिलिटेशन जावपाचें आशिल्लें हे कोण कियोस्क तांची नांवां कितें. स्पीकर सर, माझा प्रश्न हा वेदर सेरुला कम्युनिटी हॅज एनी प्रोजेक्ट अंडर रिहॅबिलिटेशन.